क्रिस्ताची शांती तुमकां सुमेजता. कल्वरी पैनार आयच्या दिसाच्या नियाळाक तुमकां मोगाचो स्वागत. आज आमी नियाळ करचो व्यक्ती सान पावलूक खांदाक खांद आनी भुजाक भुज दिल्लो इश्ट सांत तिमोथी. तिमोथीच्या कुटुंबाचें पाडतळ आमी पळोवचें तर ताचो बापूय ग्रेक आनी ताची आवय जुदेव कुळयेची. सांप्रदायीक बावार्थी कुटुंबा जिविताचें वातावरण नासल्यारय लिस्त्रांतले आनी इकोनियांतले लोक ताका मानतालो. बरो व्यक्ती, सर्वांक जाय जाल्लो आनी बऱ्या गुणांनी भरलोलो तरणाटो. धर्मदूताच्या 16व्या अध्यायाच्या सुरवेर आमी वाचता, देव पावला मुखांतर ताची विसवण करता. तो पावलूक वर्त्या मोगाचो आनी पात्येनेचो सांगाती. बावार्थांत मोगाचो पूत म्हूण सान पावलून ताका आपयल्लें आसा. दुसऱ्यान ताचो बापूय बरो आध्यात्मीक मुखेली न्हय. ताच्या बापायक देवाचेर पातयेनी नातली, पूण ताच्या आवय तावन आजये तावन स्विकार केल्ल्या बावार्थांत तो तीर रावलो. सान पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 1 5व्या वळींत आमकां अशें वाचूंक मेळटा, तुजो येतात बावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. असो बावार्थ जसो तुज्या आजये लोईसांतय आनी तुज्या आवय युनिसांतय परजळटलो तसो तुजे थंय परजळटा. तिसरें, तो केवल पावलूचो प्रतिनिधी मात्र. सान पावलू कोरिंताच्या लोकांक अशें बरयता, हांवच तो तुमकां सुवार्ता परगट करन क्रिस्तांतय तुमकां जल्म दिल्लो. देखून म्हजी देख घेवन तुमी चला. तिमोथीक हांव तुमचे थंय धाडटां. सोम्या थंय तो म्हजो मोगाचो आनी विश्वासी पूत. कश्टांच्या आनी जबाबदारेच्या कामाक ताका साबार पावटी सान पावलू आपलो प्रतिनिधी जावन धाडटा. चवथें, वायट संगतीक मेतेर जाता आसतना ताका तो तिदवेता, बुधबाळ सांगता. तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 6 20व्या वळींत सान पावलू तिमोथीक अशें सांगता, तिमोथी, तुज्या तबेन दिलां तें सत्रायेन सांबाळ. जानवाय म्हणल्यार त्या पोकळ आनी फडकिऱ्या उलोवण्याक तर्क वितर्कांक तुजे खाण दम. चवथें, तिमोथीक भलायकेचे समस्या आसले. तिमोथीची भलायकी बरी नासली. तवळ तवळ ताका पिडा दोसताली. सान पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायांत 20 आनी 3 ह्या वळींत आमी वाचता, ह्या फुडा उदक मात्र पिवचें सोड. तुज्या जिरवणेक तशेंच तवळ तवळ तुका दोसता त्या पिडे खातीर थोडो वायन घे. 5वें, ल्हान प्रायेरच ताका एक वर्ती जबाबदारी. तिमोथीची प्राय कितले म्हूण सान पावलूच्या पत्रांत उल्लेख करूंक ना तरी सान पावलून तिमोथीक सांगल्या त्या उतरांत आमकां स्पश्ट जाता. तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 6 आनी वळ 12 अशें आमकां वाचूंक मेळटा, तूं ल्हान प्रायेचो म्हूण लेखून कोणूच तुजी बेपरवा करिना जावं. तुज्या उतरांनी आनी बऱ्या गुणांनी माया मोगान, विश्वासान आनी नितळ जिणयेन बावार्थांत एक देख जा. वय, सान तिमोथीन सान पावलूक आखेर पर्यंत सांगात दिलो. मिसांव पयना वेळार जैलाक वचूंक सयत तो फाटीं सरूंक ना. सान पावलूच्या मरणा उपरांत सान जुआंव वांजेलिस्त तिमोथीक एफेसांत पवित्र सभेचो बडवो म्हूण ताका तो उल्लेख करता. स्वार्थान तो जियोंक ना. आखेर पर्यंत देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान तो जियेलो. आज
तुमकां एक होमवर्क. तुमकांय तुमच्या जिवितांत सांगात दिवचे बरे इश्ट आसात. तांच्या गरजांत, तांच्या कश्टांत खांदाक खांद आनी भुजाक भूज दिवंक विसरनाकात.